नमस्कार, पळया प्रुडन खबरो। फक्त पैशांक सवकल्यात म्हूण ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमीचो कौदळ पुलीस पेटले सेंटिनलाक साल्वार करूक तालाव 7 लाखां वयर सेंटिनल तेकले 6000 सेंटिनलाक पिट्टल्यांचेर एफआयआराचें फर्मान। मंत्रिमंडळ बसकेत गोविंद सुदिनाचे पेटले, इन्सुलतार केलो, गाळी मारल्यो म्हूण वाद पक्षी पावण्यार। मोगो म्हणटा गोविंदाक मंत्रीपदावेल्यान देंवोवचो, एक्शन घेवंक 4 दिसाचो प्राझ। श्रीपाद भाऊचो लोकसंपर्क तुटला, बीजेपीचेच कार्यकर्त्याक भाऊ मेळना। भाऊक 2019ची उमेदवारी दिवपाचेर फेरविचार जावचो, म्हापशेच्या बीजेपी कार्यकर्त्यांचो मंडळ बसकेत बॉम्ब। इस्रो चेन्नईच्या स्टार्टअप विद्यार्थ्यांनी केलो संवसारांतलो सगळ्यांत ल्हान हलके सॅटेलायट कलामसॅट आनी मायक्रोसॅटाचे श्रीहरिकोटासावन यशस्वी प्रक्षेपण। मायनिंग बंदी पिडितांच्या भयान प्रधानमंत्री मोदी गोंयकारांक तोंड दाखोवंक सोदिना म्हूण मांडवी पुलाच्या उक्तावणाक येना। काँग्रेसीन काडलो तर्क, पुलाचे उक्तावणाक खंय नसती आबुजपणां नाका। आनी इंडियन एरोजार शेनवारा चर्चिल ब्रदर्स फेवरेट अनुभवी केविन लोबो जॉइन जाल्ल्यान रेड मशीन जाले आनीक पेजाद, म्हणटा कोच गिग्यू। ट्रॅफिक सेंटिनलावेल्यान एके वटेन आमदार आनी तालाव पडिल्ल्यांचो बोवाळ जाल्यार पुलीस आनी सरकार स्कीम साल्वार करूंक पेटल्यात। ब्रेस्तारा सरकारान ही स्कीम पूर्वलक्षी प्रभावान रितसर लागू केली। शुक्रारा सेंटिनलाक गार्ड करूंक पुलीस फुडें सरले। ही स्कीम चालीक लायस सावन खंय 7 लाखां वयर तालाव मारल्यात। सेंटिनलाचो आंकडो 6000 तेकलो। सेंटिनलाचेर हात घालतल्याचेर एफआयआर घालपाचें फर्मान। ट्रॅफिक सेंटिनल स्किमीचो गोंयभर बोवाळ पडला। ट्रॅफिक सेंटिनलांचो अतिरेक जाता म्हूण शिरोड्या, वास्को, कळंगुटे सारकेल्या वाठारांनी लोक एकठांय जावन कायदो हातांत घेवंक पावलो। फक्त पयशे जोडूंक स्कीम म्हूण लोकांचो बोवाळ। पुलीस म्हणटा स्कीम केल्या बेशिस्तांक शिस्त लावंक। Some people they say that government wants to earn revenue. We are not the revenue generating agency. Our basic idea of implementing this traffic sentinel is to inculcate some road discipline. Of course, we also do some educative program. It is a continuous process. The basic idea of this implementing the scheme is promoting community policing, promote active participation of citizens to report certain type of traffic violation, create road safety awareness, and you are aware that we can't post policemen at each and every corner. अवघ्या कांय म्हयन्यांनी ही स्कीम बरीच पॉप्युलर जाला। ट्रॅफिक सेंटिनलांचो आंकडो 6000 तेकला। We have around 5,834 traffic sentinels enrolled. We have booked around 71,162 cases and notices generated is around 2,01,296 as on date. Violations have been more than 7 lakhs violations have been recorded last year in 2018. सेंटिनलांचेर हात घालतल्यांचेर एफआयआर म्हूण आतां सगळ्या पुलीस स्टेशनांक फर्मान। If anybody has having some problem with the scheme, they can very well come to us, discuss, and no way we are going to spare all these people. We have registered cases, all the cases have been registered as a cognizable cases. In some cases, arrests have also been made and they will be charge sheeted. Instead of paying, going and compounding, they are assaulting the traffic sentinels. And instructions have already gone to all the police stations to register the cases against these violators, against these persons who indulge in violence. काँग्रेस म्हणटा स्किमूच बंद करपाची। ट्युरिस्टांक वता वता थंय पिट्टात म्हूण आमदार मायकलूय बोवाळ मारतालो। आतां राष्ट्रवादी काँग्रेसीची भर। सेंटिनलांक लागून खंय पुलीस आळशी जाल्यात। बरें जे सेंटिनल जे आहाय जाल्यार ते लिपोन फोटो कित्याक काडटाय? आयज हे लिपोन फोटो काडून हे कितें करूं पडूं चिंता?
पण जेन्ना तुम्ही इम्प्लिमेंट केला तेन्ना तुम्ही एक मनी मेकिंग रॅकेट कशें केला. आयज जे कोण सेंटिनल जो कोण हाय तेणी उमकी एक टार्गेट अशी दवरल्या की आयज हांव 1000 फोटो काडटलो. एक काम करा, हीच स्कीम पुलिसांक दिया आनी सर्टन कमिशन पुलिसांक दिया. पुलिसांक पूण कमिशन दिया तांकां पॉयंट, बाबा तुवें इतलें केलें चल हेजेर पूण कितेंय कर. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी विक्रम नायक. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडचो. सुदिनाक भर मंत्रिमंडळ बसकेत गाळी मारल्यो आनी इन्सुल्तार केलो म्हूण मगून ताचो निशेध केलो. ही गजाल घडली तेन्ना खंय मुख्यमंत्री पर्रीकार कॅबिनेट बसकेची येजमानकी करतालो. मंत्री गोविंदाचेर मुख्यमंत्री कितें एक्शन घेता ताची 4 दीस वाट पळयतले, मागीर एक्शन घेतले म्हूण मगून शिनाल दिला. गोविंद गावडे मात हे विशयाचेर उलोवंक तयार ना. ब्रेस्तारात जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेक मंत्री गोविंद गावडे सुदिनाचेर खंय बरोच फुर्योज जालो. पळोवपी सांगता ते प्रमाण ताणें खंय सुदिनाक गाळी घाल्यो, इन्सुल्तार केलो, मारपाची एक्शन करीत हातूय दाखयलो. मोगोचे हाता आतां आनीक एक आयते कोलीत. दुसरे मंत्री गोविंद गावडे यांच्यामुळे हो प्रकार घडलो. त्यांनी जे आमच्या सुदीन ढवळेकर म्हणजे आमच्या नेत्याचेर जे वेगवेगळे शिवे तांकां गाळी दिल्यो, तांकां मारूंक गेले, तांकां धमकी दिली, ही गोष्ट खरें म्हणल्यार निशेध करपाची आसात. त्याशिवाय ही निंदनीय आमच्या पुरती ना, फक्त मोगो पक्षा पुरती ना, सबंद लोकशायेक हें गालबोट आसा. म्हणून आमी मोगो पक्ष म्हणटा की हें सगळें घडटा आसतना ते मुख्यमंत्री आसलेले हजर. आमचें म्हणणें आसा की तेजेर ताबडतोब कारवाई जावची, ताका मंत्रिमंडळांतून काडून उडोवचो. एक 4 दीस तरी ना, ते मागीर ठरयतले न्ही. आमी सांगले न्ही, सेंट्रल कमिटी मिटींग घेतले आनी ते ठरयतले कितें तें. मुख्यमंत्र्या मुखारूच हें सगळें नाका जाल्लें घडटा म्हूण काँग्रेसूनय फण्ण मारलें. आनी अशी जर परिस्थिती चालू उरत हाजे फुडें जाल्यार म्हाका दिसता की एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालां म्हणून आमी सांगता आसतना लॉ एंड ऑर्डर तर फेल जाला हें सांगपाची गरज ना. आनी मुख्यमंत्र्यान फुडले फावट कॅबिनेट मिटिंगेक बाउन्सर हाडून दवरपाची गरज आसा. कित्याक ही परिस्थिती ना जाल्यार जर मारीत बी कोणाक आनी जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची ऑलरेडी घाण जाल्ली आसा, हांच्यांनी भरपूर गोंयची घाण केल्ली आसा आनी तें आतां भायर वचपाचें प्रकरण. प्रुडंटान गोविंद गावडेक गाठलो, मात आतां तो हे गजालीचेर कांयच उलोवंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोंयांत 4 फावटीचो खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊक लोकसभेची उमेदवारी दिवंक खुद्द बीजेपीतूच नाराजी. म्हापसा बीजेपी मंडळाचे ब्रेस्तारचे बसकेत खुद्द अखिल पर्रीकारानूच श्रीपाद भाऊक उमेदवारी दिवपाक हरकत घेतली. श्रीपाद भाऊचो लोकसंपर्क खंय तुटला. बीजेपीच्याच कार्यकर्त्यांक भाऊ मेळना. मोदी प्रधानमंत्री उरूंक जाय, मात भाऊ सारकेले खासदारांचेर खंय विचार जावचो. ब्रेस्तारा म्हापसा बीजेपी मंडळाच्या बसकेतली आतील गोटातील खबर भायर फुटली आनी खवदळ पडलो. मुख्यमंत्र्याच्या पुतण्यानूच इशू केल्ल्यान राजकीय चर्चेक चड वतो. बसकेत हो उलयता तो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो बीजेपी वालो पुतण्यो अखिल पर्रीकार. ताणेच श्रीपाद भाऊक 2019 लोकसभेची उमेदवारी दिवंक हरकत घेतली. भाऊ खंय म्हापशेच्या लोकांक गृहीत धरता. अखिला फाटल्यान आनी एकलो युवा कार्यकर्तोय तेच लायनीर उलयलो. प्रुडंटाच्या हाताक लागला तो हो बीजेपी मंडळ बसकेचो व्हिडिओ पळयात. एक विषय म्हणलेलो की मंडळाची व्यापक बैठक जी आयज जाल्या ताका खासदारांनी येवचें अशें फक्त 1 वर्स विशय आमी तेंचे कडेन मांडटा आनी 1 वर्स विशय मांडून सुद्दां खासदारान आमकां कांय उत्तर दिल्लें ना. मिटींग घेवपाक खासदार रेडी ना अशें दिसता. परत जेन्ना भाऊ टिकेट डिक्लेअर करतले ताचे खातीरूय आमी काम करतले, हाजेर डावट ना. पण आमकां ग्रांटेड घेवचें न्ही, जे ग्रांटेड घेतले वता ते घेवचें न्ही असो हो विशय आहा. संयोजका कडेन मांडटा, हाज्या पयलीं संघटन मंत्र्या कडेन हो विशय मांडिल्लो आसा. पण कितें जाता, आमी सदांच उगी रावता, आवाज आमचो खंय तरी आमी उलयना कित्याक आमकां दिसता पार्टी डॅमेज जातली, आमी हें जातलें. पण आयज सगळ्यांच्या मतीन म्हणून हो विशय म्हणटा, तातूंत म्हजो पर्सनल हें कांय ना, अजेंडा ना. कितें आतां परते फाटल्या इलेक्शनाक आयिल्ले, ह्या इलेक्शनाक आयिल्ले हो विशय जाता. सो आमी जेन्ना लोकां कडेन वता, आमी देशाचें काम करता, आमकां नरेंद्र मोदी परतो प्रधानमंत्री जाय हाजेर 1% डावट ना. आमी ताका
दीस रात झडटले काम करतले पण भाऊनूय मातशें आपले प्रेझन्स फील करून आमकां हांगा एक भाऊन जे आमकां एक वर्सान टायम दिलो ना बिजी शेड्यूल आसत काय आनी प्रायोरिटीज डिफरंट आसत एक वेळ म्हापसा म्हणून प्रायोरिटी आसत कित्याक दर वर्सा आमी लीड घेत आसता आमी काम करता लीड दिता एक वेळ प्रायोरिटी नासत तातूंत विशय व्हरचो आयज अध्यक्ष येवपाचे आशिल्ले म्हणून हो विशय मांडपाचो अध्यक्ष काही कारणान भावले ना. श्रीपाद भाऊ मनीस नितळ निर्विवाद मात कामाचे बाबतीत फाटी म्हूण आतां मेरेन विरोधक उलयताले मात आतां भाऊक खुद्द बीजेपींतल्यानूच चॅलेंज येवंक लागल्या. 4 फावटीच्या ह्या उत्तर गोंय खासदार मंत्र्याक हे फावट म्हापशेच्या बीजेपीच्याच कार्यकर्त्यांनी शिनाल दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग बंदी पीडित लोकांच्या भयान प्रधानमंत्री मोदी गोंयकारांक समोरासमोर तोंड दाखोवंक सोदिना म्हूण खंय तो मांडवी पुलाच्या उक्तावणाक येना. काँग्रेसीन तर्क काडला. मायनिंगांतल्या लोकांच्या फुडाराचेर हो सरकार उपाय काडिना आनी उपाय काडपाची इत्साय दिसना म्हूण खंय मोदी आंग मारता. तो पूल लोकांक वापरपाक पुराय तयार आसल्यारूच खंय उक्तावण करचें, नसती आबूजपणां आनी घाई नाका. तो ब्रिज इनॉग्रेट करून तो शोपीस कसो थंय दवरचो न्हय कित्याक हाजे पयलीं आमी पळयला ब्रिज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी ते शोपीस कशे तशें दवरतात ताजे लोकांक वापर करपाक दिना. सरकारान जर ब्रिज तयार आसा आनी ब्रिज जर इमिजिएटली वापराक चालू करूंक शकता जाल्यारूच ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करचें. नरेंद्र मोदी गोंयान ब्रिज इनॉग्रेट करपाक येतलो म्हणून सांगले आनी कोण येतलो म्हणून सांगले. खूब नांवां घेतली बीजेपीच्या लिडरांनी पण आज जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बीजेपीचे सिनियर लिडर चडशे करून प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणें गोंयान येवपा पासून आंग काडला. कित्याक मायनींग डिपेंडंट जे आसले तांकां फाटली 2 टर्म हे भाजपाचे सरकार जी खोटी आश्वासनां दिता ते आश्वासनाचेर ते कंप्लिटली एक्सपोज जाल्या. नरेंद्र मोदी हो मायनींग डिपेंडंट्सांक गोंयच्या भिवन गोंयचे ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक येवपाचो आसा तो फाटल्यान सरला. ना जाल्यार बीजेपीन सांगचें की तुमी कित्याक इतले फावटी डिक्लेरेशनां केल्लीं. पयलीं म्हळ्यार कितल्योश्योच तारख्यो जाल्यो इनॉग्रेशनाच्यो त्यो तारख्यो तांच्यो सारक्यो जमना. कितलेशेच फावटी सांगले गेले की प्रायम मिनिस्टर येतलो म्हणून आज सांगता ते प्रायम मिनिस्टर येवचो ना म्हणून. ताजे वयल्यान क्लियरली दिसता की मायनींग डिपेंडंट्सांक भिवन जर तांकां धोको दिला तो आपल्याक मारक पडटलो हांगा तांकां फेस करूंक जावचें ना आनी तांचे कडेन कांयच सोल्युशन ना हे गजाली वयल्यान सिद्ध जाता. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पस्तीस वर्सां जायत आयली साळावली धरणग्रस्तांचें सारकें पुनर्वसन जाल्लें ना. फाटलीं 7 वर्सां हो विशय सरकारी पावण्यार कोणें काडलोच ना. आतां सचिवालयांत चर्चा जाली. 1984 साळावली धरणाक लागून विस्थापीत जाल्ल्या 715 फामिलींतले 643 जाणांचें पुनर्वसन जालां. उरिल्ले 72 फामिलीची वळख मेळुना. ह्या धरणग्रस्तांचे प्रस्नाचेर खंय रोखडीच परत बसका जावपाची आसा. बसकेक केपेंचो आमदार बाबू कवळीकार आशिल्लो. आता हे 7 वर्सां उपरांत खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा. आतां सुरवात जाता पूण एकच आमचो कितें आहा जेन्ना हो जावूं जाय इतले वर्साचो प्रश्न आसा तेन्ना हे जे आतां मिटींग जालें ना अशें न्हू 54 मिटींग जाल्यो पयलीं जाल्ल्यो पयलीं जाल्ल्यो आनी आतां ही आतां मिटींग 53 पयलीं जाल्ल्यो आतां 7 वर्सां लागली भरपूर कळावो लागलो आसा. तेन्ना आतां तरी आनी डिले जावची न्ही. जे लोकांक प्रॉमिसीस केल्ले आसा त्यो जाता तितले बेगीन करचे हो आमी डिमांड केल्लो आसा. आनी जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत आमी फाटीं वगीर रावचे नात. कित्याक जेन्ना ह्या लोकांचो सॅक्रिफायस आसा हांगा ह्या लोकांनी काय आपूण जमीन दिल्ली म्हणून तर आयज उदक लोक आमी पिवूं शकतात आनी हेंकां लागून इतलें स्ट्रगल करपाक येना. हॉस्पिटल म्हणटा तांकां सगळी फॅसिलिटी दिता म्हणली त्या टायमार. तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक घरांतल्यान एक भुरग्यांक कामां लायतले तुमकां सगळी फॅसिलिटी हॉल दितले हें दितले हॉस्पिटल बांदतले आनी कितें ना अशें ना सगळे प्ले ग्रावंड दितले पूण कांयच दिवप जालें ना. पूण एटलीस्ट 1 बाय 1 जॉब प्रत्येक घरान एक दितली म्हणलें पूण कांयच दिवप जालें ना. फक्त लेखी हेजेर उरले कागदाचेर आनी कांयच जालें ना. हो विशय तडीक लागतनाच जमनी लोकांच्या नांवार जावंक जाय म्हूण सांगेचो आमदार उलयलो. सांगले त्या प्रमाणे जे क्लास 2 ते क्लास 1 करपाचो विशय आसा तो आमी आज डिस्कशन केले नंतर कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन सातत्यान विशय केले नंतर आमकां तें कळटालें की जायना अशें म्हणटालें. पूण ज्या प्रमाणे आतां डिस्कशन आयलें तें म्हणून पयलें जाल्यार तो प्रोसेस सारको इजी आसा. फक्त रेवन्यू डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जे कितें विशय आसा ते जर वेवस्थीत सोल्युशन केलें जायत जाल्यार आमची विशय इतलो आसा की ज्या मनशाच्या नांवार ते प्लॉट अलॉट जाल्ले तो मनीस आयज आसूं किंवा नासूं त्याच मनशाच्या नांवार ते दिवचे जेणे करून फुडें कांयच प्रॉब्लेम जावपाक जायना. आनी जेन्ना ते एक दिले नंतर आमची ती फॅमिलीची जी कोण आसा ती फॅमिली तेंची फुडली कशी आसा ते प्रमाणे ते आपल्याले वांटणी करून घेवपाक समर्थ आसतले.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आय लिगांत शेनवारा वास्कोचे टिळक मैदानार इंडियन एरोजा आड खेळटना पेत्र गुगुयची चर्चिल ब्रदर्स टीम जिखपाक फेवरेट आसतली. अंदू सेगीत 3 होम गेमींनी रेड मशिनान जैत जोडल्यान कोच गिग्यूक शेनवारचे मॅचीत जैताचो पुराय विश्वास. मजगती अणभवी अटॅकिंग मिडफिल्डर केविन लोबो टिमीत रुजू जाल्ल्यान चर्चिलाच्या अटॅकाक आनीक धार आयल्या. It's very important every game. For me, every game is important, and for me, it's a crucial game, every game. But I hope to win, and now every game for us is same one final of Asian Cup. Right. We play every game for win because it's our chance. If we don't win one game, the hopes for us come in the zero. Very good addition to the team. You speak about the Kevin Lobo. Is come to us. Yes. Yes, it's very important. In this moment, he's not fit with the preparation, but it's a real good player. And I hope to help us. Went and beat Indian Arrows away, so that gives you confidence. I play about 1 month, I think. It is we play in Indian Arrows. We won 1-0, and the team is strong. It's not a bad team. It's young. The players young. They want to show all the people they have good value. But we try to win, sure, because we play. I told you every game with great concentration. For that maybe because every game is very important. Sometimes we do the mistake, see the game with Neroka. Yes. But normal we cannot compare this situation with situation from last season. And now Church's Brothers is a good team, is a strong team, and I think tomorrow we win. इस्रोन मिलिटरी सॅटेलायट मायक्रोसॅट आर आणि कलामसॅट कम्युनिकेशन सॅटेलायट लॉन्च केले. PSLV-C-44 यानान हे सॅटेलायट थारायल्ले अंतराळ कक्षेत व्हरून बसयले. 2019 इस्रोची ही पहिली मोहीम. मध्यान राती 11 वरां 37 मिनटांचेर प्रक्षेपण जालें. हे संवसारांतले सगळ्यांत ल्हान आनी हलके सॅटेलायट तयार करपी चेन्नईचे स्टार्टअप विद्यार्थी. Total mission is something like 32 missions in this year we are planning. The highest priority for ISRO at present, as of now, the Gaganyaan, the prestigious project that ISRO has taken as a major responsibility for placing a man in space, Indian vehicle launching from Indian soil. It is going to happen by 2021 December. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.